आमकां तर गाडी काम ना. दुसऱ्या पासिंग करतलो जाल्यार इन्शुरन्स करपाक इन्शुरन्साक करतलो जाल्यार 40-45 हजार रुपया. तातूंत भितर पासिंग करपाक पेंट मार सगळें कर म्हळ्यार काम नासतना हें आमी वर्सान वर्स पासिंग कशें करपाचें. आमकां 6 म्हयने तर काम दिलें, तें मायनिंगेचें जावं खंयचे मातयेचें जावं फिलिंगाचें जावं. हांगा कॉन्ट्रॅक्टर जे काम घेतात हायवेचें ते आपल्यो गाडयो एपी पासिंग आनी खंयच्यो पासिंग गाडयो येवन हे हांगा गोंयांत काम करता आनी आमी हांगा गाडयो पावसाक पुसून आमच्यो स्क्रॅपाक पावल्या. म्हाका अजून लागले ना पूण अशें म्हाका दिसलें की आमचे ट्रकवाले थोडे भिता उलोवपाक. ताका लागून हांव तांकां लागून हें उलयतां की म्हाकाय आज म्हजे कडेन आसा त्यो 2010च्यो, म्हाका आनी एक वर्सान म्हाकाय टॅक्स लागतले. ताका लागून हांव विजय बाबा कडेन मागतां की मातशें हें सीएमा कडेन प्रश्न मांडचो. हे 50 रुपया काडपाक कशें तरी प्रश्न हें करून घेवचे की आमी नाजाल्यार ट्रकवाले ट्रक हांगा उरतले आनी आमी मरून वतले. ग्रीन टॅक्स आमकां 4,500 आशिल्लो, आज तो ग्रीन टॅक्स आमकां 18,000 रुपया केला. कर्नाटका स्टेटीन 300 का 500 रुपया कितें आसा. म्हजे कडेन रिसिटी आसा ती प्रूफ दाखोवपाक शकता. जेन्ना तर एक लायला बरें लायला जाल्यार खंयचो एक लावपाचो 4,500 लायलो आनी टोटल आनी एक मायज लायलो आनी सगळो टोटल 18,000 केलो. ताका लागून ताजेरय मातशें ग्रीन टॅक्साक आमकां खंय तरी एक माफ करून घेवपाक जाय. आनी तशेंच मुखार आमकां खंय तरी आश्वासन सांगून सांगून ही 10 वर्सां जालीं की आज फायनींग जालो जाता फाल्यां चालू जाता. सध्या तर ते सायडीन एक कडेन चालू जाल्या पूण माल भायर सरू ना. खंय तरी आमकांय हांगा रिलीफ जावपा लागून काम मातशें चालू करपा लागून मुखार मातशें पळोवचें. थँक्यू. फुडचड्या आयलो संडेड आयलो पूण फुडचड्यान प्रश्न हांव मांडना पूण आमच्या सांग्यावासियाच्या नांवान तुका इन्विटेशन दिता. हो संडेड आयलो ते व्हिडिओ सांग्यार घेवचो कारण सांग्यार अत्यंत गरज आसा. आमचो जो इश्यू आसा न्हू म्हागेलो म्युनिसिपालिटीन जस्टीस ना. हांव एक केस झगडटालो नोट करून घ्या 46/0 सर्वे नंबर. तितून भितर तारकर प्रायवेट लिमिटेड म्हणून कंपनी येयली. तितून भितर 2 डॉक्युमेंट आसा. एक तारकर प्रायवेट लिमिटेड त्याने एक प्लॉट घेतलो आनी दुसरो डॉक्युमेंट आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा गोंयची जमीन घेतलो. बरें आसा सगळें आसा. फाटली दिवाळी एक स्ट्रक्चर काढले मुखार 40 मीटर बाय 3 मीटर स्ट्रक्चर काढले 200 स्क्वेअर मीटर. मागचे नाव सांगा सर. सुशांत वस्ती. आता एक जागृत हांव तुका इलेक्शनाक ना पॉलिटिक्साक ना कित्याक ना कंप्लेन केली म्युनिसिपालिटीक वचून. केन्ना केल्ली पोरू चवथीक केल्ली. आतां चवथ येवपाक पावली. जेई 5-6 फावटी येयलो म्युनिसिपालिटीच्यान. इन्स्पेक्शन केलें सगळें केलें. ट्रान्सलेशन रिपोर्ट केलो. शोकॉज नोटीस फाटले 2-3 म्हयने पयलीं काडला. आतां हे चलत आसा. 1 वर्स जालें इलिगल स्ट्रक्चर गव्हर्नमेंट जमीन आसा. 2 कंप्लेनी केल्यो. एक केली इलिगल स्ट्रक्चर म्युनिसिपालिटीन. दुसरी एनक्रोचमेंट इन गव्हर्नमेंट लँड केली मामलेदारान. मामलेदारान केली जाल्यार तलाटी कितें म्हणटा गुगल मॅप दाखयलो वयल्यान हो तेंचो स्ट्रक्चर आनी हो मायज आसा. तलाटी म्हणटा हांगा दिसता गुगल मॅपार आपल्याक थंय गेल्यार दिसना. गुगल मॅपार आमकां वडत दिसता. एक कारचे बाब म्युनिसिपालिटी पोचवना आसतले नांव घेयना. हांव नांव घेवपाचें लेडी तलाटी आसा वचून विचारा ती गुगल मॅपाचेर दिसता आपूण 2 फावटी वचून येयल्या पूण आपल्याक दिसना म्हणटा. कळ्ळें. हे मामलेदारान जालें. मामलेदाराच्यान केस सर्वेयर येयलो. सर्वेयरान कितें केलें सर जेन्ना बांदताले म्हाका खबर ना ते खंय पर्यंत क्रॉस करताले अशें तेंच्यांनी चालू केलें कन्स्ट्रक्शन. सो ताका लायन मारली फुडल्यान प्लॉट मार्क करून दिलो. हितून बाबा इलिगल स्ट्रक्चर चालू आसा. हो थंय गेला म्हाजे कडेन कॉपी आसा जाय जाल्यार तुमकां दिता हांव. हो थंय गेला आनी जो मामलेदारान रिपोर्ट बरोवन दिला. कितें दिलें खबर आहा स्ट्रक्चर इज नॉट
as for the diagram shown by complainant. म्हणल्यार त्या जाग्याचो हांवें डायग्राम काडलेलो तशी स्ट्रक्चर ना थंय. टाटा प्रायवेट लिमिटेड कंपनी म्हणटा की जुवारीचे फक्त शोर प्रोक्युरमेंट घेता, शोरूच घेता. पर्टिक्युलरच्यान 5 किलोमीटर जाता. जेटी आसता. 500 जेटी आसा पयली एसएम केली बांदून जेटी आमच्या त्या लायनीन प्रोक्युरमेंट केलें. सगळे गेले. आणि लोन हय जेटी आसा आणि कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना सर. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना, पीडब्ल्यूडी क्लिअरन्स ना, काय ना. आणि मागे कंपनीचे न्हू म्हाका सपोर्ट ना कोणालो. कोणा फुड्यान गेल्यार सगळे तोंड धाकतात. तेन्ना म्हाजी कंप्लेन ऑलरेडी फायल्ड आसा म्युनिसिपालिटी. कोणें वचून विचारल्या सगळे फुडें हांव कशें घेवं सगळे फुडें गेलो. जे जागृत आसा कोण उलयतात हें करता सगळ्यांक विचारपाक गेलो बाबा हांव पयस सोडता हें कर आसता. हय सीओ फुड्यान गेलो सर. बांबेकारा फुड्यान गेलो. आनी कोण गेलो बांबे आमदार वचपाचें काय वचपाचें न्हू आतां तें खूब पडटा सर. आमच्या लोकांनी सांगपाक वचपाचें काय वचपाचें ना आमदारा फुड्यान वचून पळोवपाचें ना आयकोपाचें. आनी कोण कितली जाण सांगता फाल्यां वयता तशें जायना. हें परस जालें सगळ्यांक गेले फक्त एकलोच मनीस आमदार उरलो कित्याक म्हाका पॉलिटिकल हें करपाक नाका आसलेलें. आयज हांव कितें येयलां हांगा आमदाराक सांगपानी तुमकां कळपाक लागून मुखार येयलां. तुम्ही फाल्यां म्युनिसिपालिटी वचून विचारा हे परस जालें इलिगल कन्स्ट्रक्शन थंय आसा कित्याक एक्शन घेवना म्हण विचारा. सीओ तर तियात्र करून दाखयता. थिंग कन्स्ट्रक्शन हिंग तूं येयला ती जमीन तेजी म्हळ्यार कितें काय समजपा लागत ना हितून. कळ्ळें तुमचो कितले डॉक्युमेंट येदी व्हडली फायल केली. जागा आसा 200 स्क्वेअर मिटर खर्च जालो 25-30 हजार रुपया. एक ना हांगा मनीस तो तुमचे बरोबर आसलो त्याने म्हाका सांगलें तूं फायल काड आनी एक आदवोगादा कडेन दी आनी 25,000 दी. तूं केन्ना म्हणलें तें मोडून मेळटालें. म्हाका कितें दिसलें आमी न्याय मेळटलो म्हणून. ताका लागून 25 म्हणलें म्युनिसिपालिटीन आमचें जस्टीस ना काय ना. जेई सोफावटी येयलो काय ना. आयटीआय मारली. आयटीआय मारतना एकूच मनशां नांव घेता मीटिंग सांगलेलें हांवें मदीं. हांवें आयटीआय मारली आरे म्हाका मेळोंक ना. तो आपूण पळयता म्हूण गेलो. ती आयटीआय काडून सगळें जालें. फर्स्ट अपील केली जाल्यार रॉंग डॉक्युमेंट दिले. फर्स्ट अपील करून रॉंग डॉक्युमेंट दिले. परत कोर्टा उरतो म्हूण गेलो जाल्यार सगळें नासतना ही फायल आमगे मिक्स जाल्या ती आमगे फायल मिक्स जाल्या करून तें डॉक्युमेंट दिले. सिरियस इश्यू आसा. एक टायमार टाटा प्रायवेट लिमिटेड अख्खी जुवारी सोद आनी लोकल एक्सेस सगळो बंद केला. न्हंयचेर वचपाचें आमचें सगळें बंद. सगळें बंद. टोटल कंपाऊंड जाला. कंपाऊंडार डॉक्युमेंट ना, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना. इतलो भोंवलो कोणा कडेन तेजे कडेन कांयच ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. कितें डॉक्युमेंट आसा म्हाजे कडेन मेळ्ळ्याय बी पूण सगळें इल्लिगल. कोणाकूय कितें डावट आसा विचारा म्हाका हांव उत्तर आत्ताच्या आतां दिता. कित्याक हांव एक वर्स जालें रिसर्च करता वचून येता कांय एक्शन ना. आतां टाटा प्रायवेट लिमिटेड 2 एडवोकेट घेवन येता. 2 एडवोकेट घेवन हियरिंगा येता सीओ फुड्यान. आनी सीओ म्हाका सांगता गव्हर्मेंटाची जमीन हांवें कंप्लेंट केल्या. सीओ म्हाका सांगता तूं समज हितून पार्टिसिपेट जाता तूं एडवोकेट काड. म्युनिसिपालिटीन आतां उबरो म्हाका एडवोकेट घालचो पडलो म्हळ्यार म्हाका पार्टिसिपेट जावपाक मेळना, म्हाका मांडपाक मेळना. हांव आयकोन येवपाचो. कितें चल्लां. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. पुढे आणि कोणी मागच्या आत वयर काढ आता. सर 2017 जीएसटी आयली त्या टायमार सगळे दावी पेपराक रजिस्टर करचे पडले मॅडामतल्यान जीएसटी रजिस्टर केलेली. आनी मागीर जीएसटीची पेनल्टी जी आशिल्ली ती 10,000 रुपीज पर मंथ पेनल्टी. सो बारीक बारीक व्यापारी जे आशिल्ले तांणी कायदेशीर त्या पार्सल रिटर्न केलें ना. तेन्ना सिस्टम आशिल्ली सिस्टमाक टेक्निकल खूब आशिल्ले. तांणी ती पेनल्टी भरली. सो कोणी 1 लाख भरलो कोणी 1.5 लाख भरलो कित्याक फुडली रिटर्न करूंक मेळना आशिल्लें वाडत जाली पेनल्टी. सो बारीक बारीक लोकांनी आपल्या लोन काडून पेनल्टी भरली हांव पळयल्या. आनी मागीर विदीन 1 मंथ 500 रुपया स्कीम आयली. म्हळ्यार ते 1.5 लाख भरला ताच्या अगेन्स्ट 3,000 रुपया काम जालें. आनी 1.5 लाख हांवें भरला
तो कॉम्प्लायंट मनीस आणि ताणे 3000 बोला तो नॉन कॉम्प्लायंट. आता कॉम्प्लायंट मनशाक पेनल्टी पडल्या आणि नॉन कॉम्प्लायंटाक रिवॉर्ड मेळ्ळा 3000 रुपया. ह्या परिस्थिती अशी जाल्या की जितलो तूं रावता तूं जगमार सरकाराची बोया आहेत तेन्ना म्हणून त्या मनशाक प्रायज मेळटा. आज व्हॅट अमिनिस्ट्री स्कीम काडल्या. आज भायल्या कर्नाटकाच्या लोकांनी प्रॉफिट करून गेल्या. व्हॅट कलेक्ट केल्लो म्हणल्यार आज तुम्ही मुद्दाम पुणेचे इंडस्ट्री स्टडी स्टडी केली जाल्यार थंय जवळ 50-60 कोटी लोकांकडच्यान व्हॅट कलेक्ट केल्लो सरकाराक बोलून नाशिल्लो. आता तांकां 50,000 कोटी कलेक्ट केल्या तांकां 50% टॅक्स माफ केला म्हणजे 25 कोटीचो प्रॉफिट करून कर्नाटका गेला आणि गोंयकारां हॅरसमेंट जाल्ला. पूण हो विशय म्हणपाक जाय की जेन्ना तुमी स्कीम काडटा जे पयशे भरल्यात ते एटलिस्ट तुमगेले कॅश ताजे भायर येवपाक जाय. तशेंच MCAचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्स तांकां आमी ओपन एंडेड पेनल्टी तांची म्हणल्यार खंयच्याय कायद्यान कितें आसता 200 पेनल्टी पर डे आणि मॅक्झिमम एक 20,000-30,000 आसता. हाका मॅक्झिमम ना मॅक्झिमम चालू पण एकल्या पेनल्टी 27 लाख रुपया. कित्याक ताणें बिझनेस स्टार्ट करपाक मुखार सरलो. ताणें कंपनी स्टार्ट केली ना बँक अकाउंट ओपन केलें ना फक्त पब्लीक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट केली. 1 रुपया कोणाचें घेतलो ना आपण एक बिझनेस करतो म्हणून मुखार सरलो आज 27 लाख पेनल्टी. म्हणजे ह्या आमगेलें फायनान्शियल टेररिझम चल्ला ह्या देशांत. थँक्यू. मुखार सगळी उलयतात की पॉलिटिक्स करना म्हणून. प्रत्येक गोष्ट जी असता ती पॉलिटिकल असता. खंयचीय गोष्ट आमी घरांत कितें घरांत हें भरतात कितें तें हाचें कचरो व्हरता ताचें ती सुद्दां पॉलिटिकल गोष्ट. तें पॉलिटिकल असता. आतां आमी पळयतात की पॉलिटिक्स म्हणजे नंबर गेम. चड लोक ज्या सायडीन आसात ताका राजी करूंक मेळना. चड लोक राजी करूंक मेळना कितें खूब जाण कितें करतात आमची भितर दवरया पार्टी आमची हें इतलेंच दवरया वाडोवप ना. जाल्यार आमी भायर पडटले कित्याक तांकां इनसिक्युरिटी आसता ते निवडून येवपाचे तातूंत आसता. अशी जेन्ना जाता तेन्ना पार्टी निवडून येना आणि मागीर असेही लोक सोडून वतात. आता समजा गेल्ली इलेक्शनां काँग्रेस 22 आयिल्ली बीजेपी वाल सोडून काँग्रेस येताली परत. सो गोष्ट म्हणजे आमी सगळे टॅक्सीस भरून घर बांदता पण ताचेर इनकम काय आसना. सो जाता जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाक घालून कित्याक हो म्हजो फुडलो एजेंडा आसा की हाऊस टॅक्स कुडचडकारांक तरी आमी माफ करतले कारण दिस अ बिग बर्डन फॉर स्मॉल पीपल. दुसरे जे खड्डे रस्त्यांचेर पडल्या म्हाका अशें दिसता बायक बी घेवन वतना हांव पॅम्पर घालून भोंवता पूण सिवरेज नाका. ही परिस्थिती आज कुडचडकारांचेर आयल्या. रस्त्याक कट मारपाचो काय फोंडकुलाक कट मारपाचो ही सध्या परिस्थिती कुडचडकारांचेर आयल्या. सो ताका लागून दिसता की पॅम्पर घाल्ले बरे पूण सिवरेज प्लांट नाका आमकां अशें म्हणून. तशीच हांव एक दीस असो डिस्कस करतना आमचो गार्बेज जो
कलेक्ट करता ताचे कडेन अशें डिस्कस करता 2 मिनटां घेता विथ युअर परमिशन सर. हांवें म्हणलें कुडचड्यार एक म्हणलें बरो गार्बेज प्लांट जाय आशिल्लो. म्हाका उठला ना हांसपा लागलो. कितें रे तूं एज्युकेटेड मनीस म्हणपा लागलो आनी तूं अशें उलयता. म्हणलें कित्याक कितें जालें तूं खबर ना काय गार्बेज प्लांट कुडचड्यार आसा तो. म्हणलें म्हाका खबर ना खंय आसा रे गार्बेज प्लांट. पण तरी आसतना अशें उलयता म्हणलो. अरे हय रे म्हणलें खंय आसा गार्बेज प्लांट सांग बरें म्हणलें म्हाका. काकोड्या वतना म्हणपाक गार्बेज प्लांट आसा तो खबर ना तुका. हांवें म्हणलें वॉट इज गार्बेज अकॉर्डिंग टू यू. वॉट यू आर ट्रिटींग दॅट इज वेल्थ. लोकां कडेन तुमी पयशे कलेक्ट करून वेल्थ कलेक्ट करून लोकांक थंय ट्रिटमेंट करता हाचो वेल्थाचें ट्रिटमेंट करता ताच्या पासून गॅस करता इलेक्ट्रिसिटी करता आनी गव्हर्मेंटाक विकता. पयशे कोणाले आनी गार्बेज कोणाली त्रास कोणाले लोकाले. दॅट इज नॉट गार्बेज. गार्बेज म्हणटा ती पॅम्पर्स सॅनिटरी नॅपकिन्स मटणाची हाडां चिकनाची पिसां कोंबडेची ही म्हणल्यार गार्बेज. ही गार्बेज आमी म्युनिसिपालिटी पयशे भरून कुणय व्हरता. जाल्यार म्हणजे तुमचो गार्बेज प्लांट आसा खंय. मागीर तकली सकल घालून सांगता म्हाका सारकें खंय. हांवें म्हणलें दॅट इज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रिटमेंट प्लांट नॉट गार्बेज प्लांट. आमकां सांगतना हांगा गार्बेज आमकां कुडचडकरांक कितें केलां जाणा मोको जाणा तुमी मोको कॉर्न आमकां दाखयतना कॉर्न दाखोवप मोको आनी हळू कुकरान घालून फाट्ट करून ताजो पॉपकॉर्न करप येता तो. म्हणजे सांगतना काय ना रे बारीकशे बंदारा रे तो बारीक पूण थंय वचून पयलीं आतां व्हडलो डॅम जाल्लो आसता. सो अशी परिस्थिती आमची कुडचडकारांची जाल्या. आमी कितें बाबडे सादे भोळे कुडचडकार कितेंय बिलीव करता. कोणें कितें सांगलें एका भावार्थान बिलीव करता. पण आतां अशी परिस्थिती जाल्या की पुरो जालें. इनफ इज इनफ. सो इट इज टायम टू थिंक रिथिंक अँड रिथिंक. कित्याक हें थर्ड टर्म. देव बरें करूं विजय बाब. मनांतल्या काळजांतल्यान देव बरें करूं. सगळे कुडचडेकारांच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमी हो आमकां स्पेशल टायम दिलो विदीन शॉर्ट नोटिसे भितर येवन आमकां हो स्पेशल टायम दिलो. कारण हांगा आशिल्ले लोक आमकां टायम दिना आनी थंयच्यान येवन आमकां जो टायम दिलो हातूंत पॉलिटिक्स कसलेच कोणें घेवचें न्ही. कित्याक तुमी पळयलो आसतलो हो बॅनर पळयलो आसतलो हांगा खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो लोगो किंवा कांयच ना. इट इज ओन्ली विजय बाब जो आयला ते आमची घराणे आयकुपाक आनी ही खंय तरी वयर व्हरून आमकां खंय तरी न्याय मेळपाक जर तो शकता जाल्यार ही वील ट्राय हिज बेस्ट अशें म्हणून म्हाका दिसता. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. हांव जाणा तुमी सगळे आतुरतेन वाट पळयतात ताच्या भाशणाची सुरवात करतलो तो. हे संडे डायलॉग म्हणटा पळय ताजेर खूब आवाज जालो आनी आमकां पब्लिसिटी जाली त्या बोवाळान. पूण तसो संडे डायलॉग म्हणल्यार एक सारकें बरें कॅज्युअल आमचे भितर एक मन मोकळेपणान उलोवप. हो हांवें प्रयोग फातोर्डा मतदारसंघात केला. आमचे मतदारसंघात म्हजो मतदारसंघ असो रुरल अर्बन म्हणल्यार एग्रीकल्चरूय आसा आनी सिटी जाल्ली आहा शहरूय जाल्लें आहा. सो तातूंतल्यान तो ट्रान्सफॉर्म करून एक शहर आमी केल्लें आसा. हें करतना अंडरग्रावंड सिवरेज अंडरग्रावंड पावर केबल हो आमचो 100% ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. एक 98% म्हणूं येता. नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन तितलीच उरल्या. सगळें कंप्लीट करतना आमकां खंयच्याच पब्लिकाचें केन्ना ऑब्जेक्शन आयलें ना. कित्याक येवंक ना. कित्याक जें कितें आमी केलां तें करचे पयलीं आमी लोकांक सांगला की तुमकां जर हें जाय जाल्यार हें आमी अशें अशें करता आनी हें अशें करतना इतलो त्रास जावपाचो आसा हें पयलीं सांगलां आमी. आतां खुबदां तुमचो आमदार जेन्ना ह्या एसेंब्लीन उलयला तेन्ना ताणें एक डिमांड केला की कुडचड्यान हायर FAR आसची. ते कुडचडें एक सिटी आनीक रिजनल प्लॅनान ती 0.80 हाडिल्ली आहा. सो थंय 200 जावचे. आनीक तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार कुडचडें इज ट्रान्सफॉर्मिंग इंटू अ सिटी. वायट न्ही तें. सिटी अशी जाता तुमचे म्युनिसिपल कावन्सील आहा. म्युनिसिपल कावन्सील आसा म्हणटकर तें शहरूच अशें धरुया आमी. शहर आसा म्हणटकर शहराक हे फॅसिलिटी जाय. अंडरग्रावंड सिवरेज जाय अंडरग्रावंड केबलिंग जाय तुमकां फायबर ऑप्टीक केबल जाय. हावस टॅक्स तुमकां शहरा भशेन लागतलो. आतां पिंटी कितेंय उलोव पूण हावस टॅक्स कुडचड्याक आपूण काडटलो म्हणटा तें जावचें ना. हांव हांगा पळय हें सांगूंक येवं ना. हांव म्हळ्यार तुमकां स्वर्ग दितलो म्हूण सांगूंक येवं ना. हांव तुमचे बरोबर तुमची 2-3 वरां गेल्या जाल्यार म्हजीय 2-3 वरां गेल्या.
2-3 वरां आमची गेली म्हणून कितें हें कसळपाचें ना आमचेर कांयच. व्हडलें लॉस कांय ना तें. एक प्रयोग तो की बाबा आमी सगळे उलोवन कितें बरें जाता जाल्यार पळोवया म्हणून. खूब जाणांचो शीण असो आसता की तुमी फक्त इलेक्शनाच्या टायमार येतात. इलेक्शनाच्या टायमार येतात आनी मतां मागतात. हे खेपे इलेक्शन कांय ना लागीं. कितें आसा कसलें बेगीन दिसता तुमकां? बेगीन कांय ना. तशें आमी डायरेक्ट कसलो तरी बेनिफीट घेवपाक इलेक्शन हें जिखपा खातीर तुमचे म्हऱ्यांत आयल्या अशें न्ही. सो हांव तुमचेर फावर करता, तुमी म्हजेर फावर करना. हें पयलें तकलेन धरुया आमी तुमचे खातीर आमी आयिल्ले आहा. हो एक इशू. हें उलयतना सगळें सत्य उलोवंक जाय. कितें जातलें तेंच उलोवंक जाय. जें जावचें ना तें ओगीच तुमकां सांगप करतले म्हूण सांगप आनी मागीर तें जावचें ना ही फटींगपणां करपाक हांव ना. कित्याक हांव गोंयांत रावतां. म्हगेल्या हांगा सांग्यार मळकर्ण्या भाट बी आहा आनी हांव हांगाच्यान पास आउट जावपी मनीस. तुमी फाल्यां म्हाका रस्त्यार धरून विचारूंक शकता की बाबा अरे तूं तेंचा उलोवन गेल्लो हें आनी कितें उलयता काय. सो हांव कॅट करपाक हांगा येवंक ना. हांव एक खरो गोंयकार म्हणून तुमचे म्हऱ्यांत आयिल्लो आसा. संडे डायलॉग कुडचड्या वयल्यान कित्याक सुरवात केली आमी हो पयलो प्रश्न. लास्ट दिसा म्हजे आनी निलेश काब्राला भितर म्हणजे कुफलांव जालें. हांव उलयतना ताजें म्हाका दिसता शुगर बिगर कितें देंवलां उबाळना कितें तरी जालें. तो सडनली तापलो. खरो तापपाची तशी गरज नाशिल्ली आनी हांव म्हजे रागा पयली ताका सांगलें तुका पळोवंक जाय हांव कुडचड्यार येवन मिटींग घेता अशें हांवें तें म्हणलें. ताजे खातीर हांव हांगा येवंक ना. पूण तें जें कोणें पळयलें तांकां अशें दिसलें की तूं तेन्ना जनता दरबाराक येवंक नाशिल्लो, आतां तूं यो. फुडल्या आयतारा हांव म्हळ्यार आवट ऑफ स्टेशन वचपाचो आहा. फुडलो आयतार कोताक येनाशिल्लो. हांवें पयर एक इंटरव्यू घेतलो. त्या इंटरव्यूआन हांवें म्हणलें की कोणूय जर म्हाका ह्या आयतारा आपयता जाल्यार हांव येवपाक तयार आसा. तसो हांव सांग्यारूय येतलो. आतां मेशून सांगना हांव येतलोच. पूण फुडल्या आयतारा म्हाका येवंक मेळना कित्याक आय एम आवट ऑफ स्टेशन. मागीर चवथ येतली. सो चवथीचे मागीर आमी तें पळोवया. पूण सगळ्या कडेन भोंवप आनी सगळ्या कडेन लोकांच्यो कागाळी आयकप आनी तुमचे इशू हे आमचे इशू अशें धरप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी ताजे खातीर हांव हांगा आयिल्लो आसा. आतां पयलें हांवें तुमकां सांगलें की हें हातूंत डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटेन्शन कांय ना. पूण बाब राजन काकोडकरान सांगला ते भशेन राजकारणान नंबर आसूंक जाय आनी राजकारण म्हणटा तें घरा बसून चलोवंक जायना. लोकां मदीं वचूनच चलोवंक जाय. सो राजकारण पसून जर करपाक हांव आयना जाल्यार तुमचे मदीं आयना. घरांतल्यान तुमकां हांवें व्हिडियो कॉल करूंक ना. उबो रावन इतल्याच खातीर भाशण दिना की तें म्हाजी सामकें फॉर्मल शें जाता. पब्लीक मिटींग शी जाता. ही पब्लीक मिटींग न्ही. एक बरे भशेन हांव चड तुमचें आयकलां कमी उलयतलो. सो हें कोंत आमचें हें सादें कोंत. आतां एक प्रश्न येता की एसेंब्ली बरी जाली. एसेंब्ली बरी गाजयली. तुमी तांची कातर भाजी बरी केली. थोडे आसून पसून सरकाराक कात्रेन धरले. हें सगळ्यांक हे दिसांनी दिसपाक लागलां. ताजे मागीर कितें? खूब जाणांचो प्रश्न असो आहा की एसेंब्ली जाली. एसेंब्ली जातकच तुमी परते न्हिदतले. फुडली एसेंब्ली येतली. IPL सिजन कसो आसता तशें गोंयकार बावडे टीव्ही पळयतात. कोण कोणाक कितें म्हणटा तें उत्सुकतायेन पळयतात. आनी कांय जावचें ना. आसा तशेंच उरतलें. तुमची सेटिंगां मागीर सुरवात जातली आमदारां मदीं. तुमी भितर केन्ना केन्ना च्या बरोबर पितात आनी कितें बरोबर पितात. सो ताजे खातीर तुमी सगळे फिक्स जातले. हें गोंयकारांक दिसपाक लागलां. आनी ताजे खातीर गोंयकारांक राजकारण्या मदीं तितलो भावार्थ जो आसूंक जाय तो कमी जाल्लो आसा. पूण एक आसा की गोंयांत गोंयची जनता ही हुशार. गोंयची जनता ही सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस. म्हणल्यार राजकारण कितें हें जावपी अशी इलेक्टोरेट. आनी तांकां हें खबर आहा की सरकाराची कात दाट जाल्या. कितल्योय गाळी मारल्यो जाल्यार सरकाराक समजना. सो ताजे खातीर एक पर्याय काडपाक जाय. आतां सरकार म्हणल्यार आमदार म्हणटा हांव. सरकार म्हणल्यार सगळो सरकार म्हणटा. गोंयभर जें चल्लां सादो चीफ ऑफिसर धरून पुलीस जो ट्रॅफिक पुलीस ताका एक हें दिल्लें आहा कितें तें टार्गेट दिल्लें आहा. तो सगळ्यांक तालाव मारता. तो गोंयकाराकूच तालाव मारता. आनी हें सगळें अशें सगळें इबाळ जाल्लें आहा. पयशे कशे काबार करता तें तुमकां दाखयलें आहा. एक कॅमेरा 1 कोटीक. एक खड्डो 16,000 रुपयांक. 40 लाखांचे लाडू. अशें पळय जमीन 4 आण्याची जमीन काडून 1,19,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर
गरीब लोकांक 20 पॉयंट प्रोग्रामाची स्कीम आसा ती लावून तो लोलयां विकता. सांकवाळे गोंयकारांची जमीन, गोमुंतलीची जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरान घेतिल्ली इंडस्ट्रियलायझेशना खातीर ती आतां गिरेस्त भायले हांगा गरीब म्हणून येतले आनी ते रावतले. हातूंत 50,000 कोटीचे स्कॅम आहे. प्रदीप काकोडकरान 50 कोटी म्हणले, 50 न्ही 50,000 कोटीचे. आमचे टोटल डेट म्हळ्यार आमचे कर्ज गोंयचे 30,000 कोटी आसा. ते एकूच जमीन जर सारकी आमी केल्ली दिली जाल्यार 50,000 कोटी आमकां मेळपाचे. आमी आज कर्ज मुक्त आसपाचे. पूण सरकार ते करूंक वचना. सरकार आपली डील करता, आपूण पयशे खाता आनी सगळ्यांचे कानान घालता. हें आज चालू आहा. हे लोकांक कळपाची गरज आहा. लोकांक जर हातूंत इंटरेस्ट ना, लोक जर म्हणटा की आमकां बॅग मेळपाक जाय, वो आमकां कितें खंयची ज्यो नोकरी लागूंक जाय, वो आमकां एक स्पॉन्सरशीप जाय, जाल्यार लोकांनी तें करपाचें. यू वील गेट द गव्हर्मेंट यू डिजर्व. सरकार कसो जाता? सरकार गोंयचे जनतेक हेंच जाय आशिल्लें. तुमी डिवायड जाले, हांगा वोट मारले, थंय वोट मारले आनी बीजेपी आयली. मागीर कितें जालें? बीजेपीन तुमकां व्हरून गोंय घाटार काडून विकपाक काडना. काडटले कित्याक काडचें न्ही? तुमी मतां मारतना हुशारपण खंय गेलें तुमचें? गोंय साल्वार करपाक ओपिनियन पोलाच्या टायमार सगळ्यांनी तकली चलोवन मत मारिल्लें मरे तेन्ना की गोंय म्हणून आमी दवरतले म्हणून. तशें आतां कित्याक मत मारनात तुमी? सो पब्लिकाची हातूंत चूक आहा. सगळे राजकारण्याकूच बोट दाखोवन जावचें ना. आतां जे एरियेनी आमी येतात थंय एरियेन खूब वस्तू सांगिल्ल्यो आहा. पूण हांव एक उगीच नियाळ घेतालो. पळया, तुमचे मतदारसंघान स्ट्रे डॉगाचो इशू आसा. सादे इशू घेताले हांव. तूं म्हणटलें कितें कुत्र्याचे इशू घेवंक उलोवपाक आयला विजय काय. पूण आसा काय ना? दुसरें कितें 1000 स्क्वेअर मिटर प्रपोज्ड काकोडा ITI बिल्डींग पेंडींग आसा. मेट्रिओलॉजिकल ऑफिस म्हणून एक कितें सांग्यार जावपाचें आहा, तें जावंक ना. मागीर बस स्टँड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर हें इनकम्प्लीट आसा. मागीर कुडचड्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपग्रेड जावंक ना. ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करूंक सोदताले. सर्जन, गायनेकॉलॉजिस्ट, एनेस्थेलॉजिस्ट ते करूंक ना. 24 वरांची फार्मसी जाय. कुडचडे पुअर कनेक्टिविटी म्हळ्यार तुमकां इंटरनेट प्रॉब्लेम आसा. हिंटरलँड टुरिझम सर्कीट तुमी करूंक सोदतात तें जायना. 3 विलेजींक कॉमन बाउंड्री आहा. रेग्युलरायझेशन पेंडींग आसा. तुमी 5000 स्क्वेअर मिटर म्हाका दिसता स्मशान भुमीक बांदला आनी इवन जी जनावरां मारतात तांकांय आमी क्रिमेट करतले म्हणून मागिल्लें आहा, तें जावंक ना. बस स्टँड अपग्रेड करपाचें आहा. एडिशनल बसीस, पोल्युशन चेक सर्टिफिकेट पेंडींग आहा. पंचायत ग्रांट इन एड नॉट रिलीज्ड ऑन टायम. खूब इश्यूज आसात. रेग्युलरायझेशन ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट, हे म्युनिसिपल वर्कर्स, सँड मायनिंग सुरवात जायना. एक ओल्ड डॉग कितें आहा कामामोळ म्हणून, ओल्ड डॉग कसलो आसा. आतां हें हांव कशें उलयतां, हें म्हाका सपना पडली. हें हांव कित्या वयल्यान उलयतां? हें मुद्दाम हांव करून घेवन आयला. हें भाशण कोणाचें? बाब निलेश काब्रालाचें. हे ताणें सगळे डिमांड्सार उलयलां. ताजो सारांश हो. हांवें मुद्दाम काल एका मनशाक बसोवन ताजो व्हिडियो हे ऑडियो आयकून ताजो हो सारांश कर म्हणिल्लो. हो जाल्यार तुमी ताका एकदां दिवपा जाता. एक्झॅक्ट हे ताणें उलयिल्ल्यो खबरो ह्यो. सो ह्यो वस्तू जावंक ना म्हणून हांव म्हणना. ह्यो वस्तू जावंक ना म्हणून तोच म्हणटा एसेंब्लीन. सो ह्यो वस्तू जावपा खातीर तुमचोय आदार जायो नाका ताका. सादो कुत्रो रस्त्या वयलो जर सगळ्यांक घास मारता, ताकाय मारतलो, तुमकांय मारतलो? मारतलो ना. तो जर कुत्रो क्लियर करपाक जाय, वो कितें तरी ताजे खातीर करूंक जाय, स्टॅरिलायझेशन ड्रायव्ह हाडूंक जाय, ती तुमकांय फायद्याची, ताकाय आमदार म्हूण ताकाय फायद्याची. हो इशू ताणें काडिल्लो आहा. हांवें परतें केलां आतां. नॉर्मली आमी कितें म्हणटा, ताणें हें करूंक ना म्हणून. हांव तशें म्हणना. हांव ताणें सगळें केलां तें बरेंच केलां अशें धरया. पूण जें तें करूंक ताज्यानूय जावंक ना आनी जें ताणें उलयलां ताजो नियाळ हो. ताजें सगळें सिनॉप्सीस जर घेतली जाल्यार ही आमकां डिमांड्स म्हणून आसतात. पयलीं एक बजेट स्पीच आसता, मागीर सगळे दर एक दिसा एक एक डिमांडाक, एक डिमांडाक दिल्लें भाशण हें जाल्यार प्रेसाक हांव मागीर सारकें इन डिटेल तुमकां दाखयता. हें ताजें भाशण, हे ताजे डिमांड्स. आनी तो म्हणटा की ताज्या मतदारसंघान हो विकास जावंक ना म्हणून.
आणि मुखेलमंत्री सांगता विकसीत गोंय 2047 म्हळ्यार खूप टायम आहा आनी कितली 23 वर्सां उरल्या. हे बेगीन जावपाची गरज ना. 23 वर्सां तुमी सुशेगाद रावतले तांकां खात्री आहा. हे जर बेगीन जावंक जाय, हे जर सगळे एक म्हणून आमी सगळे गोंयकार म्हणून हे करून बेगीन सोदतात तर केन्ना केन्ना तुमी ताका आदार करचो पडटलो, केन्ना केन्ना हांवें ताका आदार करचो पडटलो, केन्ना केन्ना ताचे अगेन्स्ट झगडचें पडटलें. हय ना? मतांचें हांव उलयना, मतां ती मागीर 27 पळोवया. तेन्ना जर कितें जातलें तें खूब पळयता. तो रावता आसतलो, आपूण आनी कितें जातलो, आनी कोणाची विकेट पडटली, हे खूब जावपाचें आहा. पूण हो सरकार तुटला. जे इंजीन बिंजीन आहा पळय तें जें गेलां, पिस्टन गेला, स्पार्क प्लग गेला, काय ना, हे रिपेअर जावपाचो सरकार ना. हो सरकार इज बियॉन्ड रिपेअर. आमी 27 चिंतूंक जाय नवें कितें करपाक. आनी नवें कितें करचे पयलीं लोकांचे वचून इश्यूज आयकून घेवपाची पासियन्स जाय आनी लोकां बरोबर काम करून फुडें वचपाची कापासदार जाय. ही करपाक आमी कुडचड्या वयल्यान जी तुमी पवित्र भुमी म्हणटात थंयच्यान आमी सुरवात केल्ली आसा. आज एक प्रश्न म्हाका विचारलो की प्रदीप प्रभुदेसायान की हे कितें तें नाल्लाच्यान कमळ फुडचें ना मरे काय हो प्रश्न आसलो. म्हणल्यार हांव बीजेपीक परतो सपोर्ट करतलो काय म्हणून असो म्हजो प्रश्न. बीजेपीक सपोर्ट करपाचो जर आशिल्लो जाल्यार 20 आनी हांव एक आमदार, हांव म्हज्या पक्षाचो एकूच आमदार, बीजेपी जिखिल्ले 20. तुमकां दिसता ते म्हाका आपोवन आसतलो म्हणटून ताणी 20+1 21 ताका फूल मेजॉरिटी जाताली. हांव तेन्ना वचूंक ना आनी हांवें सारकें विचार करून हांव हांगा राविल्लो आहा. हें ओपोजिशन राजकारण हांव करपाचो आहा आनी म्हाकाय लोकांक तोंड दाखोवपाचें आहा. हांव ते देवाचें बी नांव घेवन देवाच्यान ना, मागीर देव म्हजे कडेन उलयलो पूण तेंय सांगना कित्याक देव म्हजे कडेन तसो उलयना. हांव सर्वसामान्य मनीस तुमचे भशेन आनी आमकां कॅट करपाची संवय ना. हांवें पर्रीकारा बरोबर तेन्ना इतल्याच खातीर गेल्लो कित्याक काँग्रेस म्हजे बरोबर कांय अलायन्स पार्टनर नाशिल्ली. एक तकलेन धरात, आमी एक रिजनल पार्टी म्हणून आमकां आमच्या पक्षाचें धोरण आसा. काँग्रेस पार्टीन म्हजेर कॅन्डिडेट घाल्लो तेन्ना कॅन्डिडेट घालो, आमचे तिनूय आमदारांचेर कॅन्डिडेट घाले. आमी पडचे हें आशिल्लें, इच्छा आशिल्ली. मागीर आमी तुमकां सपोर्ट कित्या खातीर करतले आनी करतले जाल्यार तुमी केन्ना डिसायड करतले. तुमी न्हिदून रावतले, हांव तुमकां तुमच्या मनान येवन पांय पडचो ना, तशीच जायना ती. आनी सेकंड डिसिजनूच तांचे त्या टायमार जायनाशिल्लें. ताचो कोण मुखेलमंत्री हें जायनाशिल्लें, हें ताचें केन्नाच जायना. हो प्रॉब्लेम आहा हे पक्षाक. आतां मागतात देवा कडेन की कितें सगळे नवे यंगस्टर आयल्यात, तें खूब देशभर बरें कितें जाता, तातूंत सुदरले पूण गोंयांत सुदरता अशें लक्षणां दिसना. आयचे कालचें जर आमी पळयलें जाल्यार हांवें विचारचें पडलें खंय वचचे पयलीं कितें हांव वचूं थंय काय ना. हांवें म्हज्या बापायक विचारूं ना केन्ना खंय वचचे पयलीं भुरगेपणाच्यान हांकां विचारचें पडलें हांवें ना थंय वचूं हांव काय नाका काय म्हणून. खंय आयले खंयच्या जगान जगता ते. अरे कोण कोणाक आडावंक ना, तुमच्यान जाता तुमी वचात. आनी चड दुखता खरें बीजेपीक दुखूंक जाय. हे मतदारसंघात आमदार कोण आसा, खंयच्या पक्षाचो आहा, मागीर कोणाक दुखता, बीजेपीन वचून कांय उलोवंकूच ना. उलयता खंयची पार्टी, म्हाका हें समजना हें कितें राजकारण म्हणटा. हांव लोकां कडेन मागता की हें सगळें जें सिंपल तें सगळें सोडपाचें खबर. मनीस पळया, मनीस पळोवंक जाय. मनीस जर तुमकां गॅरंटेड दिसता, त्या मनशाक जर तो पक्ष सपोर्ट करपाक तयार ना, त्या पक्षाच्या विरोधान वचा. रिबेलियन केल्यार तुमी फुडें वतले. सगळें हय साहेबा म्हणून कांय जावचें ना. हय साहेबा म्हणून तो मनीस सांडलोच, ताका ते टेकन फॉर ग्रांटेड करतातच. हे बीजेपीनूय जाता. तो सगळ्यांत तांचो लॉयलिस्ट आहा ताका पयलीं कातरतात. आज सगळे काँग्रेसवाले पळय बीजेपी घेवन आहा. काय बरें दिसता तुका तें. हांव पर्रीकाराची भाशणां पळयतालो विश्वजिताचेर राजेर ताचेर पळय सगळ्यांक कातरपाची. ते नरकासूर आशिल्ले तांचे, ते आज सगळे तांचे मंत्री जाले. आनी ते हें घालतात कितें तें टोपी घालतात, आमी शाखेक वताले सांगतात. सगळे गाळी घालताले शाखेवाले. अरे ते गाळी घालपी लोक हे आज आमी शाखेक वताले, केन्नाच्यान वताले म्हणटात. म्हणजे जावचे पयलीं वताले अशें दिसता. तो अशी हांची खबर आहा म्हणजे तो हवा ते सायडीन गेल्या तांकां फुलयता. पूण फायनल कोण तितलेंच आहा, हे सगळे थंय गेल्ले आसा आपलो मिटर चालू दवरपाक. मिटर चालू म्हळ्यार कळ्ळो तुमकां न्ही, हांचो सगळ्या मंत्र्यांचो मिटर चालू आहा.
ते सगळे चीफ मिनिस्टर तांचे मतदारसंघ तांचे पोर्टफोलिओचे ते म्हणटात तुवें हातून भितर पडप ना, हातून आपूण जाय तें करतलो. म्हळ्यार एक आर्मीन जर खूब ऑफिसर आहात, कर्नल जनरल ना खूब कर्नलाची आर्मी, वयर गोंयच्या खातीर चिंतपी मनीस ना. सो गोंयच्या खातीर चिंतप कोणें, आनी गोंयचे खातीर चिंततना कुडचडें गोंयांत येता हें आमी चिंतूंक जायो ना. कळ्ळें तुका न्ही. सो म्हाका दिसता तें इज पार्ट ऑफ प्लॅनिंग. कुडचडें जर सिटी जावंक सोदता पिंटी, तुका हें मेळचें ना, रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळची ना, तुका हाऊस टॅक्सान हॉलिडे ही केन्नाच मेळची ना. द मोमेंट यू बिकम अ सिटी, टॅक्सीज विल बी एज पर सिटी. आज बाबूश मोन्सेरात, कलंगूटचो मायकल लोबो, नाल्यार पर्वरीचो रोहन खंवटो, तांची एरियाज आर मच बिगर देन म्युनिसिपालिटीज. कुडचड्याचे कोंत आहा थंय, फातोर्ड्याचे कोंत आहा. तूं चिंत मरे, कलंगूट कांदोली पळय आनी फातोर्डा पळय, कलंगूट कांदोळी पळय आनी कुडचडें पळय. कुडचडें म्युनिसिपालिटी आनी कलंगूट कांदोळी पळय विलेज पंचायत. विलेज पंचायत म्हळ्यार कितें, जाय तितले खंयी बांद, त्या आमदाराक सांग, सरपंचाक सांग बांद, तें चालू आहा थंय. पूण हांव आतां पयलीं डिमांड करतालो, हांवें विश्वेता कडेन डिमांड केलें, तूं आरपी रिजनल प्लॅन आतां फ्रेडीन म्हणलें नवो रिजनल प्लॅन जाय, ताजे पयलीं कन्वर्जना कोन्ना नाका, सारकें आहा ताजो डिमांड. पूण रिजनल प्लॅन करता नव्यो सिटी करा म्हणटा हांव. अरे खंयचे कायद्यान तुका दिसता की पर्वरी ही सिटी न्ही म्हणून, ओ कलंगूट सिटी न्ही म्हणून, ओ तालिगांव सिटी न्ही म्हणून. सो त्यो सिटी जावंक जाय. सिटी जाल्यो जाल्यार मागीर सगळे कायदे एप्लिकेबल. मागीर थंय चीफ ऑफिसर येतलो, मागीर ताका हाऊस टॅक्स वाडटलो. सो तुमी कुडचड्यार सिटी म्हणून डिसिजन घेतला की आमी सिटी, तूं इलेक्शनाक उबो रावला, तूं जिखला न्ही, तुका टॅक्स हॉलिडे मेळची ना. आतां ती सिटीच. आतां तुवें चड जोडप कशें, आनी तें जोडून तुका हें जें तूं फारीक करता तें तुका कमी, म्हळ्यार 2000 रुपया हे कमी कशें दिसत. 2000 रुपयाचें कोंत 200 रुपयान जावंक जाय. हें तूं तुज्या मतदारसंघाचो तुज्या लोकांक चड जोडपाक कसो आदार करतलो, हो पॉयंट तुवें बाब भिशान सांगला. तो म्हणटा कितें की ट्रक हांगा आसा, ट्रक कुसपाक लागले, नवे येतात, नवे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात, ते वता, पण ट्रक तुमकां गिरायक मेळना. नवे ट्रक फोडा म्हण तुमी, ते मायनिंग करतात, भायले ट्रक येतात तांचे पंक्चर करात, उजो घालात त्या ट्रकांक. जायना तुमच्याक? जायना करून येता ना, ऑप्शन ना तुमकां. अरे उठूंक जाय गोंयकारांनी. तूं वच दिल्ली, नाजाल्यार तूं वच हांगा खंय ते छत्तीसगड, आनी ट्रक घेवन वच आनी लागताले पळय, तुजो ट्रक घेतले मागीर हें जर तुमी करना जाल्यार तुमी कशें जगताले म्हाका कळना न्ही. लोकल युनिटी घट जाय. लोकल युनिटी जर ना जाल्यार तुमकां भायल्यान येवन कोण सोल्युशन दिवंक शकना. तुमचे भितर एकवट करा की बाबा गांवांत एक्टिविटी जाता. आतां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आयले न्ही आतां कुडचड्यार. तुम्ही घेतले लार्ज हार्ट तुमचे, तुमकां धमकी दिली, कितें जावं ते आयले आतां तातूंतल्यान फायदो करा म्हण तुमी आतां प्लांट शिफ्ट करपाक चिंतना का ते प्लांट ना. तूं म्हणटलो हांव आमची गार्बेज येता म्हणून, हांव थंय डिमांड करीत आहा की आमकां प्लांट घाला म्हणून. म्हज्या वेळार थंय 25 टीपीडी प्लांट आशिल्ले, प्लॅन आशिल्ले. आतां ते कांय करना, कित्याक तुमी बरें एक्सेप्ट करताले. तुमी सामके मोकळे म्हणायचे, व्हडले व्हडले काळजाचे, आमी धाडीत आहा थंयच्यान. आनी आतां दिगंबर कामत हातूंत गेला, बीजेपीन गेला, म्हणजे गार्बेजीचो कलर सेम जाला, सॅफ्रन गार्बेज थंयच्यान हांगा येता, कांय ना प्रॉब्लेम, आमचीच ती म्हण. कितें जाली, कुडचड्या वयले हांगा गेली, हांगाच्यान खंय गेली ती, सालिगांव गेली, आमच्यात ते. लोकांक कितें फायदो जाता तो पळया मरे तुमी. हें तुमी चिंतपाक जाय की बाबा आमकां हातूंत कितें फायदो आहा. सिवरेज प्लांटाक वास येता म्हणटा पळय, आतां सिवरेजाचें बाब सिव्हील ऑर्डर ताणें हें सांगलें की वास येता. जातलो तुका तो जाल्लो नाका, कितें उदकान आहा तो. मागीर हें आमी वी वील फायल हाजेर एनजीटीन वचपा जाता. हें आमी वी वील टेक दीस अप. हें हांव करता. तुवें नंबर दिला मरे, नंबर दिला मरे तुवें. हां बरें, हां तुका फोन येतलो. हें आमी इशू घेवया, सिस्टमॅटीक घेवया. ना ना तूं वचपाक तुका आमी आदार करतात. जर तें सबमर्सिबल सकल आहा, उदकांत भितर आसा,
तर सिवरेज प्लांट येवंक शकना कित्याक ते भायर येतले ते वचून पळोवया हय रे पण ते ना हे आमी विल टेक दिस आमी जाता तितलें करुया हाचे मदीं डोर टू डोर गार्बेज जी आहा पळय ती आयतारा चार्ज करतात हाजे खातीरूय आमी इश्यू करूं कित्याक यू कॅनॉट चार्ज फॉर अ सर्वीस दॅट यू हॅव नॉट गिवन ह्या कंज्युमर फोरम इश्यू न्ही हो you are charging something, you have to give that service. Without giving that service, how can you charge? तुझी 16B जे आहा पळय हे 16B पण ते व्हडलें ते हांवें स्टार्ट केल्लें 32 केसी केल्ल्यो 18 केसी रिलिजियस इन्स्टिट्युशनाच्यो तुमच्या आमदारान 7,800 ताणी सेंच्युरी मारल्यो सारक्यो 7,800 पावलो पण ताणें सारकें गोल्लोच घालो आतां ताजें भवितव्य म्हणटे विश्वजीत राणेन 2 ताका नवी ऑर्गन्स हाडले 17-2 आनी 39 एम जे आतां तो फ्रेडी म्हणटा की ते कांय करनाका म्हणून पूण तुका ओन्ली ऑप्शन आहा तातूंत वचून करप तें ना जाल्यार नवो रिजनल प्लॅन जावचो आनी ते रिजनल प्लॅनान हे तुजी फी घेतल्या हे सगळें घेतला म्हणून ते नवे रिजनल प्लॅनान ते एक्सेप्ट करचे दिस इज ओन्ली वे ताका आनी सोल्युशन ना 16B म्हणटे गेले सरकार खूबदां रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल हाऊसेस म्हणून पयशे घेता खाता आनी रेग्युलरायजूय करना ते जायत आहा कितली वर्सां जाल्या आतां हांव 12-13 वर्सां आमदार आसा हांवें 2दा पळयल्या 2 इलेसांवा येता तेन्ना रेग्युलरायझेशन येता इलेसांवाचे पयलीं स्टार्ट जाता आनी सगळे जे झोपडपट्टी आहा पळय थंय तांची ती मतां तांकां बरें दिसपा खातीर रेग्युलरायझेशन करतले म्हणटा फी घेवपाक लागता तांकां एक नंबर दितात कितें तो कसलो नंबर तो EHN म्हळ्यार कितें तें ना 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 कितें तरी आहा म्हणटा इलिगल कितें इलिगल हाऊस नंबर अशें तें अशें कितें तरी आहा तें इमर्जन्सी हाऊस नंबर कितें तातूंत थंय यू आर एक्चुअली कमिटींग की म्हणजे इलिगल पूण आपूण दिता फ्रॉम टॅक्स पॉयंट ऑफ व्यू म्हळ्यार कितें यू आर कमिटींग दॅट यू आर इलिगल सो तुवें म्हणपाक सारको चान्स तो असो सरकार तुका डायरेक्ट कानान घालता तुज्या आनी आमी दितात तें बरोवन आसूं सो अश्यो खबऱ्यो आहा पण एक हांव तुमकां सांगूंक शकता तें इतलें हें जें तुमी आमकां कितें दिलां तें आमी जाता तितले तुमचे सगळ्यांचे नंबर मात दियात कित्याक हांवें नोट डावन केल्लें आहा आमी एसेंब्ली सेशनान हांव एसेंब्लीन काडटलो म्हणटा तें तुका आज सांगून फायदो ना कित्याक 6 म्हयने लागतले फुडलें एसेंब्ली सेशन 6 म्हयन्यांनी आहा ताजे पयलीं जें कितें करूंक जाता एट अवर लेवल हें आमी करतले पडते बी तुमचे म्हऱ्यान आमी येतात येवंक जाय जाल्यार तुमकां वाज आयलो आतां कितें तकले घातलाय तसो वाज आयलो आं वाज आयलो जाल्यार येना आमी तशें कांय ना तुमकां जर दिसता येवचें म्हणून जाल्यार आमी येतात हांगा पडते येवया झगडुया आवाज सगळे एक्सपेक्ट करतात की हांवें आमदाराचेर चडचें म्हणून आज हांव आमदाराचेर चडचो ना इतल्या खातीर चडचो ना कित्याक तुमकां एक कळपाक जाय की हांव ह्या आमदाराक उडोवपाक हांगा येवंक ना एक तुमी तकलेन धरा हांव हांगा आयला तुमचे इश्यू समजुपाक हांवें तुमकां लिस्ट दिल्लें आहा जे आमदार सांगता हे इश्यूज आहात म्हळ्यार हे ताजे इश्यू हे तुमचे इश्यू तातूंत तो सांगना की सगळें उगडें ताणें बरोबर केलें म्हणून आमच्या मतदारसंघान आमी रस्ते फोडिल्ले आनी एक सायडीन कंप्लीट केल्ले मागीर हो स्टार्ट केलो मागीर तो स्टार्ट अशें करून आमी एंटायर मतदारसंघ कंप्लीट केल्लो आहा लोकांक थोडे कडेन त्रास जालो ना न्ही त्रास जाल्लो पुणून एक 3 म्हयने त्रास जालो हांवें तेंचे कडेन सारकी माफी मागिल्ली की बाबा हे इतले दिसान जावपाचें आसलें तें जालें ना 3 म्हयन्यान एक्स्ट्रा केलें पुणून आज सगळे लोक खूश आहा रस्ते चकाचक आहा आमचे मतदारसंघान कोलवा रस्तो जर सोडलो तो कोलवा रस्तो म्हाका लागना तो अर्द पाणवल्यान लागना तो सोडलो जाल्यार एकूय खड्डो ना कित्याक हांव कमिशन खायना कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान हें क्लियर तकलेन दवरला एक खड्डो ना म्हज्या मतदारसंघान सो हे जे 16,000 कॅल्क्युलेशन जें आहा पळय तें म्हाका एकूय लागना तें कॅल्क्युलेशन आमी आन्सरान घेतलां गव्हर्मेंटानूच उत्तर दिल्लें हांव अशें उरलां सो एक सांगपाचें म्हळ्यार अशें की कुडचडे इज ट्रान्सफॉर्मिंग इनटू अ सिटी फ्रॉम अ विलेज इट इज बिकमिंग अ सिटी इट इज ट्रान्झिशन फेजीचेर तुमी आसात कितें दिसता तुका दिसना इट्स अबाउट टू ट्रान्झिट सो मदीं आसात तुमी फ्रॉम अ विलेज टू अ सिटी सगळी एंटायरली जावपाक तेन्ना तुमकां वयर सकयल हें जातलें हें जातना मातशें प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जावंक जाय
आमदारांनी लोकांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट करूंक जाय. हें केल्यार ताकाय बरें तुमकांय बरें. जे म्हणसर तूं ओपेक रावतलो, जे म्हणसर तूं लोकांक सांगचो ना, तेन्ना तुका ओपोजिशन वाडटलें. ओपोजिशन वाडूंक जर तुका ओपोजिशन जावंकूच नाका जाल्यार लोकां कडेन उलोवप, थोडो टायम काडप, गोंयचे लोक समजूंक शकता. हें हांवें केल्लें आहा आनी म्हजो यशस्वी प्रयोग आहा. आनी हेच संडे डायलॉग म्हणल्यार हे. आज संडे इतल्या खातीर करप, आमचे थंय फातोर्डा मतदारसंघात मीस जातकर आमी मेळुया म्हणटाले आनी 1 म्हयन्यान आमी काबार करताले. एकाक कोण बियर घेतलो जाल्यार ती बियर मेळनाशिल्ली, कांय दिना आसलें कांय, जेवण बिवण कांय ना. केन्ना केन्ना ऑफिसरांक आपयताले, तुमी येवन बसा म्हणून. ऑफिसर आयलो जाल्यार आमच्या लेवलाचेर आमी ताका देव बरें करूं आमच्या लेवलाचेर कशें म्हणप ते करताले. पुणून नो कंपल्शन. पुणून लोक जेन्ना फ्री आसता, आयतारा लोक फॅमिली फ्री असतात, म्हणटकर मेळप इजी जाता. म्हणून ते संडे डायलॉग आयताराच करप, तातूंत फायदो जाताच.